Welcome to Garden of Glory. In today's word, we uncover what it truly means to live as a sacrifice, holy, pleasing, and set apart. Romans 12 is not just instruction, it's transformation. Let the fire of God renew your mind today. रोमकारांक पत्र ओवेसोर 12 ओळी 1 ते 21. शिडकावणी. खोरी आत्मीक भोक्ती. म्हणटोच भावा भयणीनो, देवाचे होड कोनवाळेचो उगडास करून तुमचे लागीं हांव मागता तें हें: पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात. तुमची खोरी भोक्ती म्हणल्यार हीच जावची. ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण जशें देवान तुमच्या मोनाची नवसोरणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. अशें देवाची खुशी कोणती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें संपूर्ण तें तुमी वळखूंक पावतल्यात. खालतीकाय आनी प्रिती मोग. म्हाका देवान फुंक्या दिल्ल्या मुणयारपणा खातीर तुमकां जण एकल्याक सांगता. फावो ताचे परस ओदीक तुमचेच विशीं चिंतू नाकात, पूण देवान मापून दिल्ल्या भावार्था प्रमाणे जण एकल्यान मर्यादेन आपलें मोल करचें. आमचे कुडीक सोबार सांदे आसात, पूण सगळे सांदे तेंच काम करिनात. तशेंच आमी सोबार जाणां जावनूय क्रिस्ता सोवें आमचो एकचार जाल्ल्यान आमी एकूच कूड, आनी आमचे मदलो जण एकलो हे कुडीच्या दुसऱ्या सगळ्या सांद्यांक जोडलेलो आसा. देवान जण एकल्याक दिल्ल्या देण्या प्रमाणे आमकां वेगवेगळे ओरगूण आसात. देवाचो संदेश दिवचो ओरगूण जाल्यार आपापल्या भावार्थाच्या मापा प्रमाणे ताचो उपयोग करचो. सोबीची सेवा करचो ओरगूण जाल्यार जोतनायेन ती सेवा करची. शिकोवपाचो ओरगूण जाल्यार फिकिरीन शिकोवचें. दुसऱ्यांक धीर दिवचो ओरगूण जाल्यार उर्बेन धीर दिवचो. दुसऱ्यांक कितेंय दिताय तेन्ना उदार मोनान दी. तुका दुसऱ्यांचेर अधिकार दिल्लो आसा जाल्यार भार घेवन कायदो पाळ. धोयाळ कोरण्यो करताय तेन्ना हास्त्या तोंडान त्यो कर. तुमचो प्रिती मोग धोंग नासलेलो जावं दी. वायटाचो द्वेष धरून बरें तेंच करीत रावात. खोरी भाव भयण म्हूण मोयपासान एकामेकाची ओपुरबाय करून दाखोयात. आपणा परस चड दुसऱ्यांक मान दियात. सगळ्या मोनान बेसारमाय करिनासतना काळजाचे उर्बेन सोम्याची सेवा करात. तुमकां भरवासो आसा म्हणून खुशाल रावात. कोश्टा दोगदांनी थीर रावात. थांबोनासतना मागणें करात. गरजेक सांपडलेल्या तुमच्या भावां भयणींक मजत करात. वाडसुरांचो परामोस करात. सगळ्यांचो दुस्मानाचो पर्यान मोग करचो. तुमकां दुमाळो दितोल्यांक आशिर्वाद दियात. होय, आशिर्वाद म्हणटा. तांचेर शिराप घालूं नाकात. खुशाल आस्तोल्यां बराबर खुशाल जायात. दुखेस्त आस्तोल्यां बराबर दुखेस्त जायात. सगळ्यांकूच एकेच तरेन मानान वागोयात. गर्वान फुलोवन भोवूं नाकात, पूण ल्हानांक
खालत्यांक लागीं घेयात. आपुणूच शाणी म्हूण चिंतू नाकांत. कोणाकूच वायटान फारी करूं नाकांत. पूण सगळ्या मनशांचे नदरेक कितें बरें तें करूंक सोदात. घडता जाल्यार सगळ्या लागीं शांतीन जियोंक तुमचे कडेन जाता तितलें करात. मोगाच्यानो पेल्याचो सूड घेवंक सोदूं नाकांत. फारीकपण घेवपी देव आसा. पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, फारीकपण घेतलो तो हांव, दिवंक जाय तें दितलो तो हांव. उलयता तो सर्वेस्पर. आनीकूय अशें बरयलोलें आसा, तुजो दुस्मान भुकेला जाल्यार ताका जेवंक दी, तानेला जाल्यार ताका पियोंक दी. कित्याक अशें करून तूं ताका आपल्या कोरण्यांची लज भोगोशी करतलोय. वायटाक तुजेर जुयत व्हरूंक दिवं नाका, पूण बरें तें करून वायटाक हारय. This chapter is a call to radical surrender, not a partial offering, but a living sacrifice. God isn't after your Sunday attendance. He wants your daily obedience. When your mind is renewed, your life becomes proof of His will. And Paul reminds us, do not repay evil for evil. Overcome evil with good. This is how glory flows from the gardens of your heart, through mercy, humility, and fire-tested love. Let us pray. Father, we offer ourselves as living sacrifices, not conformed to this world, but transformed by your Spirit. Teach us to love sincerely, to bless our enemies, and to walk in humility. Let our lives preach louder than our words. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.